नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. केपीच्या ताकार कुपार वाठारांत जालो भिरांकूळ अपघात. एकल्याक जाग्यारूच मरण. ओव्हरटेक करपाच्या नादात बोलेरो आदळ्ळो. फुडल्या 2 वर्षाच्या कार्यकाळात दितले 10,000 नोकऱ्यो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. तळगावच्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात उलयलो. गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांक धाडले परते. आतंकवादी कारवायो बंद करिना तो मेरेन पाकिस्तान नागरिकांक घेवचे ना भारतान. मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. गोंयांत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी जाले वाड. फाटले 4 दिसांत 4 तरणाट्यांक न्हंयेनी बुडून आयले मरण. कोनेप्रियोळा रस्तो उपताना जाल्ल्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थराक दुर्दैवी मरण. रानमंत्री विश्वजीत राणेन घेतली गंभीर दखल. प्रकरणाचो मागयला सखोल अहवाल. आणि वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान तापल्यो ग्रामसभा. डीएलएफ प्रकल्पावेल्यान रेईस मागूस ग्रामसभेत बोवाळ. मयेच्या ग्रामसभेत मायनिंगेचे कुफूसांव जाल्यार दवल्ले ग्रामसभेत सरपंच पंच वांगड्यांचे गैरहजेरी वेल्यान तापले वातावरण. आता खबरो विस्तारान. केपीच्या ताकार कुपार वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें. ज्युपिटर स्कूटर आणि बोलेरो गाडये मदीं हो अपघात जालो. बोलेरो पिर्ला वटेन वताली जाल्यार स्कूटर चलोवपी केपेच्या दिकेन वतालो. ताकार कुपार वाठारांत स्कूटर चलोवप्यान ओव्हरटेक करपाच्या नादात मुखाल्ल्यान येवपी बोलेरो गाडयेक धपको दिलो. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवप्याक जागेरूच मरण आयलें. आयज केप्यां एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो म्हणल्यार ताकार वाडो म्हणटा थंय हो अरावंड 5:30 ते 6:30 दरम्यान घडला. आनी हो अपघात घडपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार जो ज्युपिटर बायक घेवन वयतालो खंय तरी तो ओवरटेक करतालो अशें जे इन्फॉर्मेशन आसा केपी पुलिसांनी दिल्लें आसा. आनी जेन्ना तो ओवरटेक करतालो मुखाल्ल्यान बोलेरो येताली जी पिल्ला सायडीक वयताली आनी बायक आसा ती केपी सायडीक. तेन्ना फ्रंट कोलिजन जाल्ल्यान बायकान ताका दोगांनी एकमेकाक धपको लागून जो बायक रायडर आसा तो थंयच अपघाताक मरण पावल्लो आसा. सद्या हे अपघाताचे केपे पुलिसांनी पंचनामा केल्लो आसा. बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडले आसा. पूण सद्याक जो अपघाताक मरण पावला तेजी आजून वळख पटली ना अशी इन्फॉर्मेशन केपे पुलिसांनी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. 12वी नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक वांगडाच पदवीचे शिक्षण घेवन बेकार आसपी विद्यार्थ्यांची आमकां चिंता आसा. ह्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात उण्यात उणो 10,000 नोकऱ्यो दितल्यो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ताळगांवां जाल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयताले. फुडल्या 2 वर्सांत 10,000 नोकरी दितल्यो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. भौशीक बांदकाम खातें, मनीसबळ उदरगत महामंडळ तशेंच जीपीएससी धरून आनी नोकर भरती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो नोकऱ्यो दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आयकत मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आमकां चिंता आसा कित्याक ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याची आनी आमकां चिंता आसा कोण 10वी आनी 12वी फेल जाला पळय न्हू ताची चिंता आसा. म्हणून तर आमच्या सरकारात फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात कमीत कमी आमी म्हटलां की डायरेक्ट सरकाराच्या वतीन 10 ते 12,000 पोस्ट हे डायरेक्ट सरकारात भरतले. पण जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतले, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतले किंवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतले, गोवा PWD सोसायटी आसतली किंवा बाकीची कॉर्पोरेशन्स आसतली. हांवें कित्याक म्हटलां की कॉम्पिटिटीव शिकपी भुरगो जो आसा पळय न्ही वो GPSCची एग्जाम दिता, स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम दिता, तो घडये कदाचित म्हणजे आपल्या हातूंतल्यान फुडें वयतलो. पण आमकां चिंता कोणाची आसा जो 10वी फेल जावन उरला. घडये कदाचित एखादी विधवा भयण आसतली म्हणजे ती 10वी फेल जावन जर घरा कडेन आसत जाल्यार तिका नोकरी मेळपाक जाय, तिका काम मेळपाक जाय. आनी म्हणून ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान पयले फावटी सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हाऊसकीपिंग आसतलो, MTS आसतलो, क्लॅरिकल जॉब आसतलो, ड्रायव्हर आसतलो, इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक काम मेळचें म्हणून फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आनीक 4,000 नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ह्युमन रिसोर्सांतल्यान भरतले हे हांव ठामपणे तुमकां सांगता.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जो मेरेन आतंकवाद काबार करचे ना तो मेरेन पाकिस्तानाक भारतान येवपाक दिवचे ना. शॉर्ट टर्म विजाचेर भारतात आयिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांनी गोंय सोडले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. गोंयांतल्या बिराडकारांची पडताळणी तशेंच बेकायदेशीर तरेन रावप्यांची म्हायती घेवप सध्या चालू आसा. पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय पुलीस सतर्क जाल्यात. बेगीनूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हल्ल्याचो बदलो घेतले आनी हल्लेखोरांचेर कडक कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगला. ते ताळगांवां जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ते मेळाव्यात उलयताले. कदाचित तेन्नाचे पॉलिटिशियन तेन्नाचे टेररिझम बेर करता आसतले, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे केन्नाच बेर करून घेवचे ना. हाजेर मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानाचेर जो आसा पळय न्ही 100% बदलो घेतले. आणि म्हणून तर जे 27 जाण जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण तेंचो बदलो घेतल्या शिवाय माननीय प्रधानमंत्री रावचे ना. सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्धा तांकां दिवचो ना ही घोशणा आमी केल्या. पाकिस्तानी नागरिकांनी जाता तितके बेगीन देश सोडचो, म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हे आव्हान तांकां केलां. आणि पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशान येवपाचे बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जो पर्यंत तुमी हो टेररिझम खत्म करचे ना तो पर्यंत येवपाक दिवचे ना. पण आमकां तें इम्पॉर्टंट ना. आमकां इम्पॉर्टंट आसा हांगासर आमी सर्व धर्म समभावतेन रावले. थंयसर हिंदूंची संख्या डे बाय डे कमी जावपाक लागली. हांव मदीं बांगलादेशात वचपाची संद म्हाकाय मेळ्ळी. हांव बांगलादेशात एकदां गेल्लो. हांव स्पीकर आसतना एका देवळात गेलो मुद्दामून. थंयसरले परिसरांतले सगळे हिंदू एकत्र आयले आणि हिंदूचेर कशा पद्दतीन अत्याचार जाता तो तेंच्यांनी सांगलो. एखाद्या हिंदू चली जर आसत ती आपलें शिक्षण सुद्धा सोडून दिता, शिकपाक वचपाक मेळना, नोकरी आनी तर सोडून दियात. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक तर तांकां धर्मांतरण करा म्हणून सांगतात, ना जाल्यार तुमकां आमी जिवंत मारतले नाल्यार देश सोडात म्हणून सांगतात. अरे ह्या देशाचेर 60 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें. तांच्यांनी केन्ना टेररिस्टांचो विचार करूंक ना. टेररिस्टांक खतपाणी जर कोणी घातले आसत जाल्यार हांच्यांनीच घातले, ह्याच राजकारण्यांनी घातले. खरें म्हणजे तेन्नाच खत्म जावपाक जाय आसलें, तो टेररिस्टांनी वाडूंक जायना आशिल्लो. गोंयांत बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. फाटल्या 4 दिसांत 4 जाणांक बुडून मरण आयलें. बुडून मरण येवपाच्यो चडश्यो घडणुको गांवगिऱ्या वाठारांनी घडल्यात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. फाटल्या 4 दिसांत वेगवेगळे कडेन 4 जाणांक बुडून मरण आयलें. सत्तरींतल्या म्हादय आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या खांडेपार न्हंयेत बुडून 2 जाणांक मरण आयिल्लें. तशेंच म्हापशा कुचेले तिराळीच्या कनालात बुडून म्हापशेच्याच एकल्याक मरण आयिल्लें. तेच बरोबर ताकार दावकोण वाठारांत दूधसागर न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ले कडेन वास्कोच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्लें. गरमेच्या दिसांनी थंडगार वातावरण आनी शांतिकाय मेळची म्हणून तरणाटे न्हंय देगेर भोंवपाक वयतात. न्हंय देगेर गेले काय तरणाट्यांक न्हंयांनी न्हांवपाची इत्सा जाता. मात न्हंयांच्या उदकाच्या खोलायेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान कांय जाण बुडून मरतात. फाटल्या 4 दिसांतल्यो बुडून मरपाच्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार सत्तरींतले म्हादय, धारबांदोडेचे खांडेपार आनी ताकार दावकोण वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयचेर जे 3 तरणाटे बुडून मेले तांकां उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्लो खंय. कुचेले तिराळी कनालात बुडून तरणाट्याक आयिल्लें मरण. ताकार दावकोण वाठारांत दूधसागर न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्लो तरणाटो जाल्लो बेपत्ता. ओकाम धारबांदोडा खांडेपार न्हंयेत एकलो बुडिल्लो. उस्ते सत्तरीत न्हंयेत बुडून तरणाट्याक आयिल्लें मरण. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोने पिंगळात रस्तो हुबतना जाल्ल्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थराक दुर्दैवी मरण आयलें. हे प्रकरणाची राना मंत्री विश्वजीत राणेन गंभीर दखल घेतली. ब्लॅक पॅन्थराक अशे तरेन मरण येवप दुर्दैवी अशें म्हणीत मंत्री राणेन दुख्ख उक्तायलें. राना अधिकाऱ्यांकडेन ह्या प्रकरणाचो सखोल अहवाल मागला म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिल्या. कोने प्रियोळात रस्तो हुबताना ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. जखमी जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक रान खातें आनी SAWE संस्थेच्या अंकीत गावडे आनी मधुराज नायक हांणी रेस्क्यू केल्लो. मात ताका कांय वेळान दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल राना मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली. अशा तरेन ब्लॅक पॅन्थराक मरण येवप दुर्दैवी अशें म्हणीत मंत्री राणेन दुख्ख उक्तायलें. ह्या प्रकरणाचो राना अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागयला म्हूण मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत जायते व्यावसायिक ल्हान व्हड वेवसाय करताना दिश्टी पडटात, पूण ह्या वेवसायिकां गोंयकार कमी आनी भायले वेवसायिकूच चड दिश्टी पडपाक लागल्यात. मार्केटांनी जावं हेर वाठारांनी आपली दुकानां थाटून हे लोक वेवसाय करतात. हाका लागून गोंयकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला. सगळे गिरायक भायल्या लोकांकडेन वता आनी ताका लागून फुडली पिळगी ह्या वेवसायात येवपाक सोदनात म्हणून गोंयकारांनी खंत उक्तायल्या. पळोवया खासा रिपोर्ट. आओ जाओ गोवा तुमारा हे ताजें उदाहरण तुमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. गोंयची राजधानी पणजेत तुमी केन्ना आयले जाल्यार तुमकां मारवाड्यांची चडशी दुकानां दिश्टी पडटली. मार्केटात गेले जाल्यार तीच गत. भाजी फळां विक्रेते मारवाडी, कपड्यांची तांचीच दुकानां. गोंयकारांची दुकानां सामकी कमी. हां, पूण आतां भायले लोक म्हणजे अश्यो भाजयो किंवा आनी कितें विकता ताका लागून तुमकां प्रॉब्लेम जाता? ते सगळेच विकता न्हू. आमी आतां पळय गांवठी म्हणून कितें विकताले ते आमकां कांय ना. आमी आतां तेंचे वचून आमकां विकचें पडटा. आतां 2 म्हयने आमकां हे गांवठी मेळटा. कोणूय जाणा सुद्दां व्हरता गांवठी म्हणून. नाजाल्यार तेंचे विकले जाल्यार ते सवाय विकता. आमी मारून विकता. आमचे किलांनी विकता 60 रुपया किलो. पूण खंय तरी भायले लोक चड आसा अशें दिसता तुका? खूब आसा. त्या लोकांनी आमच्या दिली मगो तांकां दुकानां. तेंचे हांगा दुकानां कांय ना. आतां वस्तू जर हे गव्हर्मेंटाचे ते लोकांक हाडटा. सगळे तिणी भाड्याक घेतला. हितून ना तांकां अशें भाड्याक. पूण फुडें फुडें खंय तरी गोंयकार कमी जातले दिसता. ते खंय घेतलो लोक घेतलो बिजनेस करून घेतलो ते आमी आज आनी येयना आमच्या भुरग्यांक वचून येयना पळय. तेल कितले इतकी नागरी कितले इतकी म्हाजो धंदोच चलना. चलोकूच दिना. कित्या खातीर म्हणून? आतां हांव कितें सांगू हे मदीं नाटकां करता आनी आमकां गिरायक बरी करता आमच्यानी जोडून सगळे भायले लोक असल्या कारणान. हय पयलीं चलतालो सारको. आतां सामकीच वाट लागली आमची. भायले लोक सगळे तुमचे धंदे करता? हय. आनी ती वयली गावड्या सगळी आहा पळय ती सगळी आमचो वेपार विकता. ती पयलीं फ्रूट विकताली भाजी विकताली. आतां आमचो वेपार विकून खाता आनी आमी लायला तसो येता. आनी ह्या हितून तांतयां कितली विकताली. म्हाजे कडेन एक तांती ना. म्हाका तांतयां हाडून थोडो लोक दिनासलो. आमचो ओल्ड धंदो 50 वर्साचो. म्हाजी भयण बसताली सांतिनेशी ती. तिजो भोव मरोन ती बाजाराक बसून गांवठी तांतयां बाजाराक वचच्या बाजाराक एकटीच आसलेली. कळ्ळें तुका. बाकीचो लोक भायली तांतयां विकतालो आनी गांवठी तांतयां म्हाजीच भयण विकताली. आतां इबय म्हाका गिरायक बंद केला म्हाजें आनी ती जोडून खाता आनी हांव हांगा बसलें. वोकल फॉर लोकल म्हूण सरकार सदांच घोशणा दिता. मात हाचो मूळ गोंयकार धंदेकारांक कसलोच फायदो जायना. भायले दुकानां घालून आपले धंदे करतात. ताका लागून गोंयकारांच्या धंद्याचेर मार बसता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. बेताळबाटी गांवांत रस्त्या कुशीक लायिल्ले बॅनर सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. गांवांत सद्याक उदकाची समस्या आसा. ताका लागून तुमचो जमनी घेवपाचो विचार आसत जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो न्ही. कित्याक तर तुमी जमनी घेवन बांदकाम केलें आनी उदक मेळूंक ना जाल्यार आमी जबाबदार ना असो मजकूर आशिल्ले बॅनर बेताळबाटी गांवांत दिश्टी पडटात. पळयात पुराय बातमी. बेताळबाटी गांवांत जमनी घेवपाक सोदपी डेव्हलपर्स आनी बिल्डरांक पंचायतीन सादुरतायेचो इशारो दिला. गांवांत तुमी जमनी विकत्यो घेवपाचो विचार करतात जाल्यार तुमी त्यो तुमच्या रिस्काचेर विकत्यो घेवच्यो अशे बॅनर पंचायतीन रस्त्या कुशीक उबारल्यात. ग्रामसभेतूय हे विशीं थाराव घेतिल्ले. थारावा उपरांतूच हे बॅनर लायले. बेताळबाटी गांवांत पयलींच पिवपाच्या उदकाची समस्या आसा. तातूंत आनी बांदकामांची भर पडली जाल्यार पिवपाच्या उदकाक लागून लोकांचे हाल जातले. ताका लागून गांवांत जमनी घेवपाक सोदपी डेव्हलपर्स आनी बिल्डरांनी गांवांत जमनी घेतना सगळो विचार करून जमनी घेवच्यो असो इशारो पंचायतीन दिला. हे विशीं सरपंच एंथनी फर्नांडीसाक विचारल्यार तो कितें म्हणटा तें आयकात. ते पर्पज कितें जालें ग्रांतसभा इश्यू जालो एक व्हडो आनी त्या इश्यू जाल्लो ते कोण प्रपोजल गायलो बाबा ही सगळे प्रॉपर्टी आहा तितले आवटसायड घेताय म्हणून. ताका लागून ताणें डिसिजन घेयलें आनी जायत लोक आहलो ते ग्रांतसभाक आनी ते डिसिजन घेयलें तुमी बोर्ड माराय म्हणून सगळ्या बोर्डरांचेर म्हणजे कोण घेता ते कोण रिस्क घेता म्हणून. हांव मानिता खरें आहा आमले लोकांक आतां उदक पावपाक मातशें त्रास जाता. समज हाल तुमी प्रॉपर्टी केली आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घायली तुमकांय उदक दिवपाक जाय न्हू. तुमकांय उदक पावना जाल्यार तुमी म्हटलें की आमकां उदक ना
हांव अंडरस्टँड जाता. बट आतां हें थंय आमी जात्री आमी ते बोर्ड मारले. आतां तेंगे ग्रांतसभा इश्यू जाला. ते कितें म्हणटाय तूं विलेज पंचायत बेतालपा ती बरें म्हणून. सी दॅट स्टेटमेंट आय कॅनॉट चेंज. कित्याक म्हज्यान कोणाक मांडा करपाक जायना. प्रॉपर्टी घेयनाका घे म्हणून ते जाण्याक लागली. आतां ते स्टेटमेंट करून हांवें सांगितलां तो स्टेटमेंट हांव चेंज करून थिंग विलेज पंचायत जायना म्हणून. तुमगे ग्रांतसभा तुमी रेजोल्युशन गेलां फूल मेजॉरिटी जाल्या आनी तुका लागून आमची ग्रांतसभा मेंबर्स बोर्ड मारला. आतां ताका लागून ते मातशें प्रॉब्लेम जाले आनी तो तांकां दिसता हें फालतू आहा म्हणून तांकां कोण भायर मारली बोर्ड. बट आय कॅनॉट कित्याक मुगे फोर्टनायट मिटींग पास जालें ना ते बॉडी डिसिजन विलेज पंचायत म्हणून घालपाक तुमी जालें ना ते. ना आतां ते बोर्डाचेर कितें तुमी स्पेसिफीक कितें घातला तेजेर? ते बिल्डर कोण आहा ते मातशें घेवपाक गेल्यार ऑन रिस्क न्हू. कित्याक आतां घेयले प्रॉपर्टी नाल्यार कन्स्ट्रक्शन घेवपाक येयलो तेदो कन्स्ट्रक्शन तुमगे पास जावपाक ना. पंचायत लायसन्स दिवची ना. ओके तेजे रिजन कित्याक दिवचे ना? ते लायसन्स दिसना म्हण कितें जाता सद्या बेतालबाटी रेजोल्युशना स्विमींग पूल बॅन करता म्हणून. आतां एवरी कन्स्ट्रक्शना एवरी स्विमींग पूल कंपल्सरी. आमकां उदका कॅपेसिटी ना. लायटीची आमकां ना. आतां अंडरग्रावंड जालें म्हणटरी मातशें आमचे टाके येतले म्हणून आतां रेजोल्युशन गेलें म्हणटरी आमकां आमी ते भाशेन गेलें म्हणटरी आम कोणाक आमकां एडवायस खंयच पडली. आतां लोक एक प्रॉपर्टी घेता 2 करोडांची 4 करोडांची. आतां घेवन समज तें कितें काडपाक मेळना जाल्यार तेंकां दुखतो न्हू तें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. रेईस मागूस जाल्ले ग्रामसभेत थळाव्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज उठयलो. दिसाचे DLF प्रकल्पाक लागून दुल्लाचे प्रदूषण जाल्यार रातच्या वेळार मांडवीतल्या क्रूज बोटींचो आवाज प्रदूषण अशे साबार विशय थळाव्यांनी ग्रामसभेत मांडले. सरपंचाचे गैरहाजिरेत रेईस मागूस ग्रामसभा जाली. सरपंचाच्या गैरहाजिरेत उपसरपंचान आमचे दुखणे सुरळीत आयकून घेतले म्हणून थळाव्यांनी उपसरपंचाची तोखणाय केली. रेईस मांगूस जाल्ले ग्रामसभेत थळाव्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर आवाज उठयलो. रेईस मांगूस वाठारात येवपी DLF प्रकल्प आणि कुशीक मांडवीतल्या क्रूज बोटींच्या हैदोसान थळाव्यांची जीण मुश्कील करून दवरल्या. दिसाच्या DLF प्रकल्पाक लागून धुल्लाचे प्रदूषण जाल्यार रातच्या वेळार मांडवीतल्या क्रूज बोटींचो आवाज प्रदूषण. DLF प्रकल्पाक लागून गावात बिगर गोंयकार कामगारांचो वाडिल्लो आंकडो सतयता आणि दिसभर व्हडा प्रमाणात हेवी ट्रकांच्या रहदारीन गांवचे सुशेगादपण काबार केला अशी कागाळ थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. सरपंचाच्या गैरहाजरीत रेईस मांगूस ग्रामसभा जाली. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच श्रुती चोडणकरान थळाव्यांचे गाराणे रीतसर आयकून घेतले. विद्यमान सरपंच आमचे म्हणणे व्यवस्थित काना मनार घेना, मात सरपंचाच्या अनुपस्थितीत आमचे दुखणे उपसरपंचान व्यवस्थित आयकून घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी उपसरपंच श्रुतीची स्तुती केली. रातचे पिक्चर जीत ना ते गाडा 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 करता सगळे आगे पडून जाता हे प्रॉब्लेम पहिले हे सॉल्व करा सकाळचे रातचे हांगासरल्यान जे व्हडले व्हडले ट्रक्स आसा वयता नियरली 50 टन्साचे जे ट्रक्स वयता ते रातचे इलेक्ट्रिसिटीचे वायरी तोडटा. वायरी तोडून आमचे जे लोकल्स आसा तांकां त्रास जाता. रातचो 12-1 ते वायरी तोडून वयता आनी आमचे रिफ्रिजरेटर वयता, मागीर तुजे AC वयता. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हो मेजर इश्यू आसा. पण एवरी टायम आमी सरपंचाक सांगता एज अ चेअरपर्सन तिका आमी रिस्पेक्ट दिता, पूण आमचे हांगासर कसलीच ती म्हणजे कन्सिडर करिना. सांगचें म्हटल्यार एवरी टायम जो तिजो जो हजबंड आसा हांव ताका सो कॉल्ड प्रॉक्सी सरपंच म्हणटा, प्रॉक्सी सरपंच. सो आयज जशी ग्रामसभा जाल्या तशीच ग्रामसभा ह्या नियरली 8 वर्सां केन्नाच जाली ना. कळ्ळें तुका? आयज जशी ग्रामसभा कशी दिसली की आमी जे सांगता ते म्हणजे आमी जे आमचे हे करता सजेशनां घालता ते आयज तेंच्यांनी बरे भशेन अशी केन्नाच जावना. The second issue is now we have from bathing to Reis Magus going up to Bakeries. There are many people who are suffering. People are not voicing their views because they are scared because of this cruise boat owners. But I would request these cruise boat owners also, be a little bit courteous to the people staying around. And at about 10:30, 11 o'clock, you don't know your warning. Stop it at that time because till 12 o'clock you are blasting music outside our houses. And check on the street. They have these huge sounds which are like two PAs, which you don't require for these pretty cruise boats. ग्रामसभेन म्हणजे खूप जणांचे क्वेश्चन असलेले की ते प्रोजेक्ट बी वयले DLFचे प्रोजेक्टाचे लागून कितें कितें जालें म्हणजे तांकां नॉयज पॉल्युशन जाता कितें जालें तेच्या लागून आमी सगळें सोल्युशन घेतलें म्हणजे प्रपोजल घेतलेले आसा आनी तेका आमी बॉडी डिस्कस करून सगळें आमी
तांकां तें सोल्युशन दिवन म्हणजे तांकां हें धाडटली. आनी बाकीचे आसा हेजे रोडाचे आसलेले नाल्लाचे आसलेले ते आमी तेंचे सगळ्यांची हे प्रपोजल घेतलेले आसा आनी आमी ते मागीर बॉडी मिटींग घेवन आसतात पळय तेन्ना मागीर आमी सॉर्ट आउट करून तेंचे मागीर तांकां सोल्युशन दिता. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अन्याय जाल्ल्या थळाव्या कामगारांसयत शेतकारांचो प्रश्न पयलीं जाग्यार घालात. उपरांत मायनिंग कंपन्यांक एनओसी दियात अशी मागणी लोकांनी मयेच्या ग्रामसभेत केली. आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालयाचो विशय परत एक फावट ग्रामसभेत तापलो. मयेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेच्या सुरवेक मायनिंग विशयाचेर गरमागरम चर्चा जाली. शेतकारां सयत कामगारांचो प्रश्न पयलीं जाग्यार घालात. उपरांत मायनिंग कंपनीक एनओसी दियात अशी मागणी लोकांनी लावन धरली. तशेंच नियोजीत लॉ कॉलेजीचो विशय परतून एकदा तापलो. आमकां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयले लॉ कॉलेज नाकाच अशी मागणी ग्रामसभेत लोकांनी केली. ग्रामसभेत आमी शेतकाऱ्यां मार्फत एक विशय दवरलेलो की ज्यो कंपनी ह्या भागान कितलींशींच वर्सां काम करता ह्या कंपनींनी जे नुकसान केल्लें आसा पर्यावरणाचें, न्हंयो, शेतां ह्याच्या बाबतीन तेजे जे परिणाम जे आसा ते आयज दिसपाक लागलेले आसा. आमी गुगल मॅप सुद्दां जरी पळयलो जाल्यार 2007, 8, 9, 10 अशी शेतां आतां कमी जायत येयल्या. कित्याक तर हांगा सगळें सिल्टेशन जाल्लें आहा, माती सगळी पडल्या आनी तो ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण कॉलॅप्स जाल्लो आहा. हांगासल्यो पोंयो, न्हंय, पयराची न्हंय हें सगळें मातयेन भरलेलें आसा. सरकारा कडेन आमी खुबशीं निवेदनां दिल्या पूण तेजेर कारवाई बेगीन जायना आनी कारवाई न करता नवीन निजूय सरकार दीत आसा. जाल्यार ही गोष्ट जी आसा ती आमी आयज परत आसता ती ग्रामसभेच्या लक्षान हाडून दिल्ली आसा ग्रामपंचायतीच्या की तेंच्यांनी बेगिनान बेगीन ह्या गोष्टीचेर लक्ष दिवचें. लोकांक नाका जाल्यार आंतरराष्ट्रीय लॉ कॉलेजी खातीर पंचायत हट्ट करची ना अशें मयेचो सरपंच कृष्णा चोडणकार हांणी सांगलें. आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची प्रॉपर्टी तेका लागून गव्हर्मेंटाक दिसलें की थंयसर एक लॉ कॉलेज जावची म्हणून तो विशय मांडलो. पूण आमच्या ग्रामस्थांक तो विशय म्हणजे आमकां नाका म्हणून आमी एक ठराव घालून गव्हर्मेंटाक आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान धाडलेलो आनी तशेंच बाकीच्या ऑफिसांनी धाडलेले जी कन्सर्न ऑफिसां आहा पळय तांकांय धाडला आमी. तितून जर ग्रामस्थांक नाका जाल्यार आमी त्या विशयाचेर फुडें वयचे ना. कित्याक आनी पूण एक बऱ्याची गोश्ट की गव्हर्मेंटान चिंतलें की एक आमच्या हितून डेव्हलपमेंटाच्या हितूनसून एक लॉ कॉलेज जावची जेणे करून आमचे गांवाचें नांव प्रसिद्ध जावचें. ही इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज आसली पूण ही जर लोकांक नाका जाल्यार आमी तेजेर फुडें विचार आनी करचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान तुकाराम सावंत. बेतोडा ग्रामसभेत घरपट्टी वाडीचो विशय बरोच गाजलो. मातयेच्या घरा खातीर 5 रुपये, स्लॅबाच्या घरां खातीर 12 रुपये, वेवसायिकां खातीर 70 रुपये प्रति चौखण मीटर अशी नवी दर थारायल्या. जाल्यार दर एक खोपी खातीर फक्त 70 रुपये घरपट्टी घेवपाचो निर्णय बेतोड्या ग्रामसभेत घेतलो. ठरावाचे डुप्लिकेट सायन मारले विशय हांव म्हणूंक शकना कारण कदाचित हांव ते ग्रामसभेक आसूंकूय शकता पूण हो जेन्ना इश्यू आयलो पळय तेन्ना त्या वेळाचेर हांव नाशिल्लो थंय. हो म्हाज्या हितूंतल्यान वचूंक नाशिल्लो. सो तो हो इश्यू टॅक्साचो विशय तूं येवंकूच ना. हांव आसतना येवना. हांव ग्रामसभेक आसूंक शकता पूण म्हाज्या हांव येवचे पयलीं आसूंक शकता तूं तशें. सो हेजेर कितें इन्क्वायरी मागतलो तूं? हय मागतलो कॅमेरा क्लिक मागतलो. आनी कदाचित समज हांवें प्रपोज केलें एक जालें प्रूफ जालें जाल्यार त्या टायमाचेर थंय डिस्कशनूय जावं नाशिल्लें. कितलो टॅक्स वाडोवचो हेंय ठरोवन नाशिल्लें. सो ते ग्रामसभेक तूं आशिल्लो? सायन आसा म्हणजे हांव आसा हेजो अर्थ जाता. दवल्ले ग्रामसभेक सरपंच आणि 5 पंच वांगड्यांच्या गैरहाजिरेक लागून बरोच बोवाळ जालो. रस्तो रुंदीकरण आनी रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां काडपाचे मुद्दे ग्रामसभेत येवपाचे आशिल्ले मात सरपंचान दांडी मारिल्ल्यान उपसरपंचान ग्रामसभा तहकूब केली. दवल्ले ग्रामसभेक 11 ते फकत 5 पंच हाजीर. थळावो सरपंच आनी 5 पंच वांगड्यांनी दांडी मारिल्ल्यान हे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. फाटले 3 ग्रामसभेक सरपंच आनी पंच वांगडी गैरहजर रावता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. आमी आमचे प्रश्न मांडपा खातीर ग्रामसभेक येतात मात दर फावटी हे पंच वांगडी कित्याक गायब जातात असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. आयज ग्रामसभा जेन्ना आसलेली तेन्ना कोरम ना म्हणून 10 दिल्लो टायमींग 11:15 स्टार्ट केल्या आनी तिवूय जाल्यार
फक्त 4 मेंबर घेवन लास्ट टाइम जेन्ना ग्रामसभा आसले तेन्ना फक्त 3 जण ग्रामसभा 5 मेंबर आसले जेन्ना आमी लास्ट टाइम क्वेश्चन केल्लो कित्याक येवन कांय करपा जायना तेंक जाल्यार तेमी येवपाचे हे भाशेन ते आन्सर दिताले आनी आयजूय 5 मेंबर आसाय म्हणजे लोकांनी येवन हेंची तोंड पळोवन पोतून वचपाचें लोकांची काम जावपा नाका जेन्ना जर तर लोकांक फेस करूंक जायना जाल्यार हे 5 मेंबर जाताय कित्याक आज रोड वायंडिंगा लागून तेंच्यांनी मिटींग दवरलेली आनी ती गाडी भोंवताली समाज कित्याक तेंगे पयलीं 25 मेंबर ना 11तले 5 जाण येयले आनी फाटीं पेपरार येयलें की तेंचे इलेक्शन घेवपाक लागले 3 म्हयन्यांनी एकदां ग्रामसभा जाता पूण 3 म्हयने कित्याक तुमी पळोवपाक न्ही सरपंच ना पंच ना कोणूच ना जाल्यार तेंचे इलेक्शन घेवपाक जाय तेंच्यांनी व्हिडिओन कंप्लेन दिवपाक तेंची कित्याक लोक हांगा बेकार ना येवपाक लोक आनी आज लोकूय येवना हांगासर कित्याक रोड वायंडिंगा लागून आपयल्ले सगळे लोकांक लोक कोण ना तेन्ना आनी मेन पयलीं पंचय ना आनी अशें कितले मिटींगे थंय पंच नासतात न्ही सारके सरपंचय नासता थंय 3 पंच लास्ट ग्रामसभेक 3 आशिल्ले काय आनी आतां 5च आसा आनी ग्रामसभा कित्याक दवरता ती पंचायतूय बंद करा मरे लोक बेकार पडले हांगा येवपाक सरपंच आणि पंच वांगडी ग्रामसभेक गैरहजर रावता हाचेर आपूण कांयच उलोवपाक शकना अशें उपसरपंच विद्याधर आर्लेकरान सांगलें आमचो जो प्रोसेस आसा जो पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच सरपंचाचे रायट आसा ते सगळ्यांक सेक्रेटरी वीथ आमची सरपंचाचे सायन आमचे सगळे मेंबरांक वयता सगळे मेंबरांचे आमकां घेतली म्हणून आमकां बी परत बॅक पावता आतां तेंचे पर्सनल पंच मेंबरांचे पर्सनल कितें आसा आनी तेंचे कितें कितें आसा तें आमी काय सांगपाक शकना म्हणजे तेंचो पर्सनल इश्यू आसा. कितले पंच आसा आमचे सगळे 11. आयज कितले आयज सगळे 3-5 आसा. 5. सो मिटींग तुम्ही होल्ड करपाक शकता न्ही? हय करूं शकता. जे मिटींग होल्ड करपाक शकता म्हणल्यार ताका आमी आमकां समज आमचे हें जायना मेंबर जायना जाल्यार आमी एक 10 मिनिट्स रावतात 15 मिनिट टायम दिता मागीर आनी एक 15 मिनिटां रावता कमीत कमी आमी 11:15 सुमार आमी मिटींग चालू केली म्हणजे जे कोण मेंबर येता ताका आमी रावले आनी ते रावना जाल्यार आमचे करपाक रायट. गोमंतक टीव्ही खातीर दवर्लेच्यान भीमा पाटील. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.